जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पूण तूं तुजे कमर बांद, उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार खांपा नाका, नातर हांव तुका तांचे मुखार खांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्यां विरोध, ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत करतलो. तीं सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं, पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. हेरोदेनस जन धाडन जुवांक धरयलो आनी कैदी करून ताका बंदेंत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक खारान. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो. पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांवन ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांचेर द्वेश दवरून आसली आनी ताका जिवीशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय घडनाशें राखतालो. साबार फावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें, तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदेन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलेयांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हणलें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मान सयत कर्ण तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नानदातार जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एक तपकांत स्नानदाता जुवांवचें शीस दी जाय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सोपताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या हुजीर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्ले उतार मोडूंक ताणें कुशी व्हेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पाऱ्यागारांक जुवांवचें शीस हाडी जाय म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी तें एक तपकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचे उतार हे.